5:30 से फ़ोन आया आपके दुकान में आग लगा है। आदमी इधर आके बहुत फ़ोन मारा, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, कोई फ़ोन नहीं उठाया। बाद में ऑफिस जाके वहाँ से सर का नंबर लेके फ़ोन मारा, बाद में फायर ब्रिगेड आया। कैसा लगा मालूम नहीं, लाइट वीट सब बंद करके गया था 10:30 बजे हम लोग। कब बंद था? 10:30 बजे शॉप बंद करके, लाइट भी सब बंद करके जाता मीटर। कितना लॉस हो रहा है? 2.5 से 3 लाख रुपये का लॉस हो गया। मशीन जल गया, पूरा दुकान जल गया, पूरा डॉक्यूमेंट भी जल गया इसके अंदर। नाम क्या आपका? अरविंद यादव। आमकां 5 जाण 5:45 आमकां कॉल येयलो पुलीस स्टेशनाच्यान की एक शॉपाक उजो पेटला म्हणून। इमिजिएटली आमची गाडी टर्नआउट केली आनी थंय पावपाचें ऑन द वे आसली आनी तेन्ना म्हाका ते ओनराचो नंबराच्यान कॉल येयलो म्हाका की अशें तुमची नंबर लागना म्हणून, कोण उखलिना म्हणून। सो इमिजिएटली हांवूय पावलो, तो गाडीय पावल्ली आनी पावतकूच थंय गाड्याक उजो पेटलेलो। हो शुगर केन ज्यूस शॉप तो, आनी ते उजो आमचो अंडर कंट्रोल केलो पालयलो आनी कुशीक एडजस्टन कंटिन्यू शॉपां आसली ती आमी वाचयली। 1.5 लाख लॉस आसा आनी 5 लाख आमी सेव केल्ले आहा। खुबशे लोकांक कन्फ्युजन आहा की आमचो फायर डिपार्टमेंटाचो नंबर खबर ना, ते 102 करता, केन्ना 101 करता आनी तांकां दिसता की कॉल लागना म्हणून आमचो। सो तेन्ना इमिजिएटली थंय पावल्या उपरांत तितले मार्केटाचो वॉचमॅन आसलो पळय तेजे कडेन आमचो नंबर ना। सो हांवें 3 नंबर आमचो वास्को फायर स्टेशनार नंबर आहा पळय तो तांकां शेअर केलो। खुबशे लोकांक मिसअंडरस्टँडींग जाता की आमी अटेंड करिना म्हणून।